गोंय राज्याक स्टेबिलिटी दिवपाची तुमच्या हातात आसा। हांव कित्याक म्हणटाय, आज पयलीच फावटी ताचे तुम्ही दोन निवडणुकीक सामोरे वता, विधानसभा आनी लोकसभा। गोंय राज्याक स्टेबिलिटी कित्याक म्हणटा हांवें, कारण गोंयच्या लोकांक स्थिर प्रशासन जाय, गोंयच्या लोकांक विकास जाय, आणि तो विकास जर कोण दिवंक शकता आसत आनी स्टेबल सरकार जर कोण दिवंक शकता आसत जाल्यार ते मांद्रेचे भाव आनी भयणी हे गोंयच्या लोकांक स्टेबल सरकार दिवपाक शकतले। बाब दयानंद सोपटे हाणें घेतिल्लो निर्णय हो योग्य निर्णय आसा, आनी हो योग्य निर्णय आसा। जे दिसा फॉर्म भरपा खातीर हांव पेडण्या आयलो, जेन्ना भगवती देवीचें दर्शन पार्सेच्यान घेवन परत एकदा पेडण्या भगवती देवीचें दर्शन घेतलें, आणि ते दिसा सिद्ध जालें की बाब दयानंद सोपटे फाटले फावटी घेतलेले त्याच वेळेक परत एकदा दयानंद सोपटेन जर भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला स्वार्था खातीर न्ही, त्या खातीर तांच्यांनी भिवपाची गरज ना। आणि दयानंद सोपटे उडोवपी बी ह्या मतदारसंघात कोण ना, त्या खातीर ते बसतात क्षणी हांवें तांकां परत एकदा सांगलें, तुम्ही दयानंद सोपटे उडोवपाक बंद करा म्हणपाचें। कारण संमेलनाक ही मोठ्या संख्येन उपस्थिती आहा। भावनो संख्या बरी आसा, कार्यकर्ते बरे आसा, प्रत्येकाक आपापल्या म्हणजे प्रत्येक म्हणजे म्हाका दिसता 46 बुथाचे अध्यक्ष हांगा जमलेले आसात। त्या बुथावयली कमिटी हांगा आसात, तेंच्यांनी मनान नक्कीच ठरयल्लें आसा की खंयच्याय परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाचो जो हांगा उमेदवार आसा माझ्या ग्रुपान म्हणजे दयानंद सोपटे ह्या नांवान नक्कीच ताका विजय करून दितलो। पण एक अजूनही 16 दीस बाकी आसा, खंय तरी 16 दीस उरलेले आहात। हांव नांव घेयना, पण दुःख दिसता जे मनीस त्या जागेर आसतना जे कितें ह्या जनते खातीर करूं शकले ना, ते मनीस आज विकतात, सांगतात की दयानंद सोपटे कसो तरी हरोवपाक जाय। आज परत घराघरांनी वचून सांगतात की खंयच्याय परिस्थितीन दयानंद सोपटे आम्ही पराभूत करपाक जाय। मला तुका एक प्रश्न करता, दयानंद सोपटेक पराभूत कित्या खातीर करपाक जाय? ज्या मांद्रे मतदारसंघात विजयाची कितली वर्सां समस्या आसा, आज खंय तरी ताका चालना दिता दयानंद सोपटे सरकाराच्या हातून। आज आमचे मुख्यमंत्री हांगा बसलेले आसात, तांच्यांनी ते दीस म्हटलेले आहा की मांद्रे मतदारसंघात प्रायव्हेट कितें गेली वतली, म्हाकाय खात्री आसा। भारतीय जनता पार्टीचे 13 आमदार आयले आणि 13 आमदारांक घेऊन आम्ही हे राज्य करताले। भारतीय जनता पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, अपक्ष अशा सगळ्यांनी मिळून हे राज्य करप अशें ठरयलें। पण त्याच बरोबर काँग्रेस पक्षाचे आमदार निवडून आयले ते आणि काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व हे कायम भारतीय जनता पार्टीच्या संदर्भात हे सरकार केन्ना वतले हाच्या खातीर प्रयत्न करताले।